वाढदिवस आणि दर वर्सा त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान विविध सेवा कार्याचे कार्यक्रम आम्ही घडोवन हाडटात। आज आम्ही देशभर एक 15 दीस सेवा पखवाडा ह्या नावाचे 2 ऑक्टोबर पर्यंत विविध कार्यक्रम आसात आणि त्याचोच भाग म्हणून आज आम्ही आमच्या दोन्ही कार्यालय जी आसात, उत्तर गोवा म्हापसा कार्यालय आणि दक्षिण गोवा मडगांव कार्यालय, ह्या हातून आम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्ले आसा युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान। आणि फाल्यांपासून वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात ते क्लिननेस ड्रायव्ह आसतली, मेडिकल कॅम्प आसतले, असे विविध असे कार्यक्रम आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते 15 दीस सेवा पखवाड्याच्या हाजेर करतले। हांव वाढदिवसाच्या निमित्तान आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां शुभेच्छा दिता। भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान तशेंच गोंयकारांच्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता। लाडके पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी यांचो वाढदीस आणि ज्यांचे उभे आयुष्य म्हणजे सगळे चीफ मिनिस्टर असताना म्हणा, प्रायम मिनिस्टर असताना म्हणा किंवा संघाचे कार्यकर्ते प्रचारक असताना हे सेवा करप किंवा आपले एक योगदान लोकां खातीर जनकल्याणा खातीर करप अशें केल्लेलें आसा। आणि तांचोच एक भाग म्हणजे त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान भारतीय जनता पार्टी अख्खो देशभर सेवा ही पखवाडा म्हणून एक 15 दिसाचो प्रोग्राम ऑर्गनायज करता आणि त्याचोच भाग म्हणून आयज युवा मोर्चा कार्यकर्त्यांनी गोव्याच्या युवा मोर्चाच्या युनिटान हो ब्लड डोनेशनाचो कॅम्प केल्लो आसा। आमच्या ब्लड युवा मोर्चाच्या अध्यक्षान म्हायती दिल्लेली आसा की ब्लड डोनेशन कित्याक करप, म्हणजे एक आसा की प्रत्येक जाणांनी फुडें येवन ब्लड डोनेट करपाक जाय, जेणे करून जेन्ना आयज गरज पडटा कोणाकूय खंयच्या एक मनशाक जेन्ना ताका एमर्जन्सी आसता तेन्ना ते ब्लड घालून त्याचो एक जीवदान वाचोवंक शकता। आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टी राजकारणापेक्षा आमी सदांच पळयत आयिल्लें की आमी सोशल एक्टिविटीन चड आसता आणि बर्थडे व्हडलो खंय तरी करीत बसप किंवा आनी कितें करच्या पेक्षा आमी हो पूर्ण जो 15 दीस आसा म्हणजे आयच्यान जो सुरू जाता ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत वेरियस प्रोग्राम करीत आमी हो सेलिब्रेट करपाचो आसा। एक भाग हो ब्लड डोनेशन जाल्लेलें आसा, साफ सफाई आसतली, खंय तरी गरिबाच्या घरा वचून आनी कितें काम करीत आसतलें असो हो पंदरवडो आमी मनोवपाचो आसा। परत एकदा सगळ्यांच्या वतीन हांव आमचे जे लाडके पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी आहा हांकां त्यांच्या वाढदिवसाच्या बद्दल शुभेच्छा दिता। आयज आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांचो वाढदिवस। म्हाका दिसता एकूच अशे प्रायम मिनिस्टर ज्यांच्या लिडरशिपीच्या अंडर आमी कितलेशेच विशय मार्गाक लागतना पळयलेले आसा, जावं ते आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्रायक आणि कितलेशेच डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट असे वेगवेगळे विषय आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान केल्लेले आसा। आणि आयज इंटरनॅशनल लेवलार सुद्दां आयज आमची देशाची इमेज आसा ही वेगळी जाल्लेली आसा। आयज दुसरे सुद्दां लोक आसात ते आमकां वेगळे नदरेन पळयतात। असो आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर त्यांचो आयज वाढदिवस। पयले सुवातेर तांकां वाढदिवसाच्या निमतान खूब खूब शुभेच्छा। भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून आमी वर्सान वर्स आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या बर्थडेच्या निमतान वेगवेगळे प्रोग्राम आमी आयोजीत करता। यंदा सुद्दां आमी सेवा पखवाडा हेच्या अंतर्गत आयज 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन 15 दीस हे फुडले वेगवेगळे प्रोग्राम आसा ते आमी आयोजीत केल्लेले आसा। आणि युवा मोर्चा म्हणून जी जबाबदारी आमकां मेळिल्ली आसा ती ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाची। भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून आमी आयज 2 कडेन ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लेले आसा। एक कॅम्प आसा तो उत्तर गोवा ऑफिसान आणि एक दुसरो कॅम्प आसा तो दक्षिण गोवा मडगांव ऑफिसान। असे 2 हे ब्लड कॅम्प आमी ऑर्गनायज केलेले आसा। म्हाका दिसता खूबशे युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आयज हांगा ब्लड डोनेट करता आणि म्हाका दिसता हो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जावपाचो आसा, कित्याक म्हाका दिसता देशभरान सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगळ्या डिस्ट्रिक्टाचेर हे ब्लड डोनेशन चालू आसा। खूब कडेन आमी पळयता की आमकां कितलेशेच कॉल येता की ब्लडाची रिक्वायरमेंट आसा म्हणून, आनी म्हाका दिसता हे ब्लड आसा ते खंय तरी कोणाचे बरे कामाक यूज जातली अशी अपेक्षा धरता। आणि परतून एकदा आमचो जो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां वाढदिवसाची शुभेच्छा दिता। तांकां बरें आयुश्य आरोग्य लाभो आणि अशीच तांकां गरीब लोकांची सेवा करपाची देवान संधी दिवची। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.